भाई आज रोटेशनला टोटल आहे रोटेशनला तुमचे भीतर तो तीन जो गाडी येगा पळय साहेब त्या गेस्टाक देवय तांकां गाडी आमी दिता बुकिंग कॅन्सल करपा जाय कॅन्सल करपा जाय तेका पैसे रिफंड करपा जाय रिफंड करा तेका पैसे रिफंड जाल्ल्यापासून जातले मरे अध्यक्ष ते घे वाजन म्हणता तुझी पाठ व्हायला आहे साहेबाला दे तुझे वाढून भाडा तरी साईड बंद केली सो गाडी ऑलरेडी बोललेल्या सोबत सोडटा म्हणल्या आणि कोणाला रिफंड करता म्हणल्या सो गाडी बुक घ्यायला बसल्या तिकडे सो गाडी सोडटा म्हणल्या 97 गाडी लास्ट डायरेक्ट भरपा आमचे रोटेशन आवडल्यो त्यो गाडी ज्यो येयल्या पळय मोदी बोलल्यो गाडी भरच्यो ह्यो सोयी गाडी गेस्ट देवपाचे आमचे रोटेशनाचे गाडयेर वचपाचे आमची डिमांड गाडी साहेबान आणि विनय भाईंनी एक प्रस्ताव हाडला सीएमान नेमकी की ज्यो गाडी आसा ऑनलायनीच्यो सो गाडी कितें ऑनलायनीक बुकींग केल्या त्यो गाडी बुकिंगाच्यो त्यो गाडी वचपाच्यो आनी तुमच्यो गाडी ऑफलायनीन गाडयो त्यो सोडपाच्यो आमची एकूच रिक्वेस्ट आसा ज्यो ऑनलायन गाडी पळय त्यो बुकींग जाल्या त्यो गाडी आमी रितसर आमगे रोटेशनाचे गाडी धाडटले आनी त्यो ज्यो गाडी त्यो गाडी रोटेशनाचेर त्यो गाडी मुख्यमंत्र्यांक कितें जालां फाल्यांच्यान कितें ऑफलायन हेजेर उलोवप जातलें विनय भाई जो आसा विनय भाई हेजेर योग्य तो तोडगो काडटलो अशें म्हूण सांगला साहेबानू तेच सांगला डेप्युटी कलेक्टर गायगोडकर साहेब आसा पळय ताणें तेच सांगला पूण आतां ऑफलायन रोटेशनाच्यो गाडी येतल्यो ऑफलायन आमची रोटेशनाचेर गाडी आमी हे करतले असोसिएशन हे करतले पूण ऑफलायन ऑफलायन ऑफलाईन आनी मागीर उलोवप चालू उरते उलोवप चालू विनय भाईचो कितें आसा तुमी विनय भाई कडल्यान फोनार उलयता वता खंय रे वता खंय रे आता सध्या रोटेशनाचे कितें तेंच्यानी ऑफलायन करपाक गेला सोडपाक गेला न्हू तेंच्यानी मातशें विनय भाई आपे मरे विनय विनय भाई म्हणलं आमच्या स्टँडाचा एक फ्रीडम फायटर विनय भाई तुम आगे बढ़ाओ विनय भाई तुम आगे बढ़ाओ विनय भाई तुम आगे बढ़ाओ दूधसागर महाराज की दूधसागर महाराज की दूधसागर महाराज की भाई आज सिच्युएशन चालू तेजेर कितें म्हणपाचें ॲक्च्युली काल आमदार आम्ही सगळे पार्टीचे विलास देसाई मच्छिंद देसाई बालाजी गांव आमचो विशाल परब हे सगळे सीएमा बरोबर काल मिटींग केली आणि आमदारा बरोबर
काल आमदारान सांगले हो इशू 2 दिसां भितर सुट्टा म्हणून आज दिवसा 7 पर्यंत सुट्टलो आनी पयर मिटींग जाल्ली धारबांदोडा कलेक्टर ऑफिसान लोकल टूर ऑपरेटरा बरोबर तेजे प्रमाणे ते म्हटल्यार आज 7 पर्यंत 2 दीस मागले आमदारान सेवान झाले आमदार ऑपरेशन सोडयतलो म्हणून काल तुमी आनी पळोवं नाका हितून बरे भशेन सुट्टा म्हणून आनी सकाळी फुडें एक 9 सुमार हांव वचपाक भायर सरयलो बॉम्बे 9 सुमार मच्छिनाचो फोन आयलो तो मला हांगसर लोकांक एरेस्ट करता आनी पोलीस फोर्स आयला अकस्मात कितें जालें कांय कळना म्हणून आमी सगळे धांवून आयले पळय जाल्यार हांगा DYSP आसा कलेक्टर आसा बाकी पोलीस फोर्स आसा आनी सेवा कडेन उलोवप जालें सेवाक सांगलें की हे गांवचें वातावरण बिगडटलें सेवाक म्हणलें कितें आसा तश्यो ऑनलायन कितें घेतल्याच्यो गाडयो 4 आसा म्हणजे त्यो सोडून लागलो आनी ऑफलायन कितें आसा त्यो बी कोण जाय घेतलो ऑफलायन 3:30 पर्यंत टायमा प्रमाणे सोडन म्हाका त्या प्रमाणे आज ऑनलायन हें आतां बंद केलां सद्या आयच्या दिसा खातीर तुका बुकींग घेवचो ना आनी ऑफलायन आतां गाडी आतां सोडटले पूण हे चालू उरतलें काय कशें आज तिळसरां बसतले आमी म्हणजे आपली आसतलो 25 आसतलो आनी कमिटी खापयची मग GDC चेअरमॅन आसतलो काय तिथे आसपाक ते सांग आज सुट्ट 2 दिसांनी सांगलें आज भाई जवळ 36 वर्स हो धंदो चलता आज पर्यंत अशें केन्नाच पुलीस बंदोबस्त आनी हें जावना तेन्ना तेजेर कितें म्हणपाचें आसा तुका सदांच आमी गांवचे बरोबर रावल्या सदांच रावल्या हेजे पयलीं म्हाका याद जाता लेस्टर म्हणून तो एक मनीस आशिल्लो तो भायले गॅस सगळे भायले गॅस हाडटालो भरून भरून व्हरतालो आमकां कांयच भाडी मेळनाशिल्ली गांवची लोकांक तेन्ना मनोहर पर्रीकर आनी हांव फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्लो हांवें डिसिजन घेतलें की ह्या भागाच्यो मोले आनी पुळे पंचायती लोकांकूच ते एलाव करचे कारण हांगा वायल्ड लायफ लोकांक लागळ काडपाक मेळना धंदो करपाक मेळना म्हणून हो धंदो गांवच्याकूच दिवचो म्हणून तेन्ना डिसिजन घेतलें आनी त्या प्रमाणे आमी 98 गाडी म्हाका रेजिस्टर केल्यो गांवच्या लोकांक फक्त ह्याच 2 पंचायतीच्या लोकांक ते तशेंच फुडें उरचें म्हणून आशिल्लें आनी आज पर्यंत तें चलतालें आज कितें जालें तें सकाळी फुडें अकस्मात कितें जालें म्हाका कांय खबर ना म्हणून हांव CMा कडेन उलयलो CMान म्हणटा तुमी पयलीं आशिल्लें तें आतां चालू करा म्हणटा आज आनी मागीर कितें जालें उलोवया म्हणटा पूण हेच जर पयलीं सांगलेलें जाल्यार आज अशी सिच्युएशन येनासलें न्ही CMा कडेन कितल्योश्योच मिटींग जाल्यो आमदारा कडेन मिटींग जाल्यो चेअरमॅना कडेन ते संदर्भात जाल्यो आनी कमिटी सदांच झगडत आसा रात दीस भोंवत आसा दिवाळी म्हणना लक्ष्मी पुजन म्हणना तरी ते बाबडे न्याय मेळोवपा खातीर वयता जाल्यार हे डिसिजन जर मुख्यमंत्र्यान पयलीं घेतलें जाल्यार आज हे सिच्युएशन येनासलें हेजेर कितें म्हणपाचें आसा भाई मुख्यमंत्र्याची कांयच चूक ना मुख्यमंत्री दोन्ही बाजू आयकता टूर ऑपरेटराच्यो सर्वीस प्रोवायडराच्यो आनी एखाद्या वेळी कोणी मिसअंडरस्टँडींग केलें आसतलें गेलें पूण आतां म्हाका दिसता की निश्चितपणे पर्याय येतलो आयची म्हाका दिसता पूण हें सगळें जालें ताका कारणीभूत GDC चेअरमॅन आसा काय कितें हांव कोणाकूच दोश दिना आमदाराक सुद्दां हो बरे भशेन ऑपरेशन सोडलेलें जाय काल तेणें सांगलां आज ऑपरेशन 2 दिसां भितर सुटलो काल सांगलेलें म्हणजे आयचे 7 वरां भितर हो सुट्टलो हो तेजें सांगपाचें हेतूच पूण आज जो पर्यंत हेंगेली मागणी मान्य जाय जो पर्यंत मागणी मान्य जायना तो पर्यंत तुमचो तांकां तेंको आसतलो असो चिंतना आमी सदांच दुधसागराच्या टूर ऑपरेटर म्हाका दिसता पयले वर्स सुद्दां उद्घाटनाक आयला केन्नाच म्हाका टूर ऑपरेटर हांव आमदार आसूं नासूं म्हाका केन्नाच आपयनासतना ते रावला सदांच 2 ऑक्टोबराक टूर ऑपरेशन सुद्दां ताचें हांगसर आपयताले म्हणजे स्वागत करताले आनी उद्घाटन करून आमी हांगसर टूर ऑपरेशनाक सुरू करी आज अकस्मात कोणाक कांय खबर ना एक्च्युली हांगसर शिस्त आसताली लायनीन गाडी नंबरान गाडी लागताले प्रत्येकाचो नंबर आज समज 40 गाडी गेली जाल्यार वयले नंबर नेक्स्ट डे येताले आनी हें रोटेशन चालू आसा आज अकस्मात सकाळी फुडें पोलीस फोर्स येतकर हें कळ्ळें सगळ्यांक हांव सगळे आमच्या दुधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशनाच्या सगळे ओनराक सांगूंक सोदता कितें म्हणून की ज्यो गाडी आतां ऑनलायन गाडी धाडल्या पळय त्यो गाडी रोटेशनाची न्हू त्यो गाडी
गेस्टाक त्रास न जाता त्यो गाडी आमी दितले आणि ज्यो गाडी आतां येयल्या पळय त्यो गाडी आपल्याले रोटेशनाचेर रावतले आणि आमी जो गाडी पळय आतां आमगेली इतली वर्सां शिस्तीन चलता तीच शिस्तीन आमी मुखार आमगे धंदो चलोवपाक आमी सुरवात करतले. असोसिएशनाचो एक नियम आसा की कोणी जर त्या नियमाचे उल्लंघन केले जाल्यार ताका किती तरी फायन तुम्ही घालता जावन तेंचे 2-3 गाडी बंद. आतां हेंचेर कशें हो जो कितें नियम आसा आयज धंदोच सुरवात जालना. आमी कितें म्हणटा 2 ऑक्टोबराच्यान हरशीं 2 ऑक्टोबराक सुरवात करपाची पूण आमी जुलय म्हयन्याच्यान हो प्रोसेस चालू करीत येयल्ले आसा. तुवें वदळ सांगल्या प्रमाणे दिवाळी म्हणनासतना लक्ष्मीपुजन म्हणनासतना आमी घरदार बायल भुरग्यांक सगळ्यांक सोडून रस्त्यार सीएमा फुडें आमदारा फुडें कोणा मध्यस्थी करपी आमचे लोक बालाजी सारखे सरपंच अशे जायती लोक आतां विनय भाई विलास अशी जायती लोकांनी आमकां मदत केल्ली आसा. आनी इतली तेंका सुद्दां आमची चुरचुऱ्या. पूण हांव इतलेंच म्हणटा म्हाका खूब दुख्ख दिसलें की आमचे जे ओनर आसा कित्याक बळी पडले कित्याक बळी पडले ह्या दुसऱ्या राज्यात कित्याक तुमी बिली ना. हांव इतलें रिक्वेस्ट केला कितें जालें तें जालां आतां आमी एक हेणया इतल्याच रिक्वेस्ट कोणू आतां मुखार तुमकां परत फोडपा तयार करतलो तेका आनी परत आनी हें करिनासतना आमी आमगे जी शिस्त आसा त्या शिस्तीन मुखार या. आमचेर प्रेशर ना आमचेर दबाव ना आमी कितें करपाचें हेच जर आमी केल्लें जाल्यार तुमी आमकां कितें करता आसलेले सांगा म्हाका. आयज म्हागे बायले बेकार आसा म्हणून आयज तेंका कळ्ळां तुगे बायले सर्वीस दिता हांवें म्हागे बायले सर्वीस कितें दिवपाची सांगा म्हाका आतां उलया म्हागेली पोट तिडक आहा कळ्ळें तुका. आमी हांगा दुसऱ्या हाज्या पांया कडेन प्रामाणीकपणान काम करता. आमचे कडेन हांगा फटींगपण ना. आमी आमगेले 9 जाणांच्या कमिटी त्या दुसऱ्या राज्याक तेका हेस मारून तुमी सगळे आमी एकजुटीन रावया. अजूनही तुमकां हें करता कोणूय तुमची भितरची आयज विनयबाईच्या फुडारपणान आयज विनयबाईच्या फुडारपणान ज्यो रोटेशना प्रमाणे कमिटी आसा 9 जाण कमिट्यांतले कित्याक अजून पर्यंत आमी कित्याक बसतले हांव परत एकदम हें करता पळय आमचे आदले वनमंत्री आदले आमदार ह्या भागाचे आनी आदले खासदार पळय ती आमकां खबर आहा कित्याक तेणे बीन आमकां हें केलें आमकां हातभार लायला तेज्या हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो सेक्रेटरी आसा आमचो मचिन देसाय आनी तो खास करून आमचो ओनर आसा तेजेय बीन हांव आमचो हांगा भाऊराव नायक येयल्लो आसा तेजेय बीन हांव आमच्या सगळ्या आयज रमाकांत गांवकर आतिश गांवकर भोला गांवकर मागीर तुगेले दीपक पाऊसकर आदले आदले PWD मिनिस्टर आदले आमदार तेजेय बीन हांव सगळ्यांचो आणि आमचे रिपोर्टर आमच्या हांगा पोलीस स्टाफ आमच्या हांगा डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार जे कोण हांगा कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा म्हाजे कडल्यान नांव एक चुकलो आसत हांव म्हाका तुमी म्हाजी चूक तुमी एक्सेप्ट करतले कोणाचें नांव समज जर उरलां जाल्यार तें तुमी म्हाका सांबाळून घेतले अशें हांव सगळ्या कडेन विनंती करता. आनी जे लोकांनी आमकां प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष पळय आमकां सपोर्ट केल्लो आसा तेंचे हांव सगळे 431 लोकांच्या वतीन देव बरी करूं म्हणटा. आनी हो दुसरो हाज्या तो धंदो आमगेलो बरे भशेन सुरवात करचो. पंचायतीची हांगा पंचायत बॉडी आसा म्हाका दुख्ख दिसता आमचो ओनर सरपंच जावन आसा आमकां मात सुद्दां सपोर्ट केलो ना. 431 लोकां वतीन हांव सांगता कित्याक हांव कितें म्हणटा हांगा एक तुमकां याद आसतली सीएमाचो जेन्ना प्रपोजल हाडलेलो तेन्ना हांवें सगळ्या लोकांक सांगलेलें कितें म्हणून तुमकां GTDC जायी ते हातवयर काडा म्हूण सांगलें. हांगा खुद्द सरपंच आसलेलो बाकीचे लोक आसलेले कोण हातवयर काडूं ना कळ्ळें तुका. मागीर जेन्ना हांवें कितें म्हूण सांगलें कोणा GTDC नाका ते हातवयर काडा सगळ्यांनी हातवयर काडलो कळ्ळें तुका. मागीर आमकां कळ्ळें की हांगा लोकांचो सगळ्यांचो ओपोज आसा हांगा कोण कमिटी कोण करिना कोण प्रत्यक्ष कोण करिना म्हणून म्हाजी इतलीच रिक्वेस्ट आसा हांगा सगळे जे लोकांनी बरे भशेन आमकां हें केलें सहकार्य दिलां तेंच्या हांव सगळ्यांच्या असोसिएशनाच्या वतीन देव बरी करूं म्हणटा. आनी साखळी उपोशण चालू उरतलें न्ही आमचे सगळे उपोशण चालू उरतले आनी जे कितें आसा आमी ना जाल्यार आमी दुसरी कोणू बसयतले. सॉरी आमकां पळय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानूय आमकां सहकार्य केलां तेजेय बीन हांव फॉरेस्टाच्या
येता हांव परत एक सांगता हांव मातसो म्हाका तुमी सांबाळून घेतले कन्सर्न डिपार्टमेंटूय आनी आमचे लोकूय बी सांबाळून घेतले अशें हांव अशी बाळगिता आनी आमचो जो कितें आतां नवीन कितें येयला पळय ताका आमी सुरवात करूया. आता तुझी सदस्य घरा वयतले काय उपोशणा बसतले? पळय ना आमी जे पयली गाडी जी पळय धाडटले ते बाई हातीन धाडटले आनी सुरवात करतले. आमी वयर सकलता आमचे कडेन ना फुलां नासत आमचे कडेन कितें आमकां काय सांगना. आमी शब्दान हांगा विनय बाईच्या तोंडान हांगा गाडी सुरवात करूया. आणि समज सांगता हो विषय समज फाल्यां सुटना आमची वेबसायट आमकां मेळना जाल्यार हेचो निर्णय मात आमी सांगूंक शकपाना कितें जातलो असो. हांगा कोण तरी हे करता. आज विनय भाई सारक्यान खामो हांगा येयल्लो आसा खंयचो पार्टेचो खामो कळ्ळें तुका. तोच रे तो जर येवन हांगा स्वता सांगतात त्या भाईनच करून आमी भाईचेरूच विश्वास दवरुया आनी भाईच करतलो. विनय भाईचा विनय भाईचा कशें आजी ती दीस तुमचे कशी जाले? आमचे बाजारकार मंडळाचे नाव उलयता जर येता जर आमची जर सपोर्ट जाय पुढे सोशल